दिव्या गडेकर हांची हरमल पंचायतीची सरपंच म्हण बिनविरोध निवड जाल्या। थळावो आमदार जीत आरोलकर आणि उरिल्ल्या पंच वांगड्यांक वांगडा घेऊन गावच्या उदरगतीची कामां करतली म्हण नव्यान निवडून आयिल्ली सरपंच उलयल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फर्स्ट कॉंग्रॅच्युलेशन दिव्या गडेकर यांना आज त्या हरमल पंचायतीच्या सरपंच झालेल्या आहेत। याच्या आधी त्यांनी डेप्युटी सरपंचची कामगिरी निभावलेली आहे, त्यामुळे त्यांना त्या खुर्चीचा अनुभव आहे की कसं काम करायला पाहिजे आणि काय केलं आणि ते उत्तमरित्या काम करणार अशी मला खात्री आहे, त्यामुळे त्यांना गुड लक विश करते। कॉंग्रॅच्युलेशन दिव्या भाभी गडेकर। आयज खरेंच आमकां एक खोशयेचो दीस, कित्याक ती सरपंच जाल्ली तेजे फुडें आदी पयली उपसरपंच जाल्ली आनी म्हाजो अनुभव प्रमाणे ती हांव पळयता ती एक कूल हेतून कूल मनान ती आपले विचार करतली आनी आमचे हे फुडले पंचायतीचे ते चलयतली। सगळ्यांत पयली कॉंग्रॅच्युलेशन दिव्या गडेकर सरपंच जाल्याबद्दल। आणि पहिली ती उपसरपंच आसली आणि तेणी बरी पंचायत सांबाळली आसा आणि ताका एक्सपिरियन्सूय बरो आसा। हांव आमचे आमदार जीत भाई आरोलकर यांचा सपोर्ट घेऊन आणि माझे पंच मेंबरांक सगळ्यांक घेऊन हांव माझ्या गावाचे विकासासाठी ते काम करतले। आज आम्ही आमची फ्रेंड म्हणटा की आम्ही ताका मंदा ह्या नावान वळखता। दिव्या देव गडेकर ही आज सरपंच जाला। आज हा पुराय पंचायतीक जे जितले सजंगरा आसा मेंबर सरपंच जे एक्स सरपंच आसा तांकां सगळ्यांक हांव मना पासून आभार मानता की त्यांनी ताका फूल सपोर्ट दिलो आणि आज ते बिनविरोध सरपंच म्हणून निवडून आयले। जे सरपंचांनी जे आतां पर्यंत ज्या सरपंचांनी सेक्रेटरी धरून स्टाफाक धरून जे काम केलां ते काम आमचे मंदा उर्फ आमचे दिव्या करतले अशी आशा व्यक्त करता आणि त्याच्या वाटचाली खातीर ताका शुभेच्छा दिता। त्याच्या हातून कितें चूक जालें कित्याक ते नवीन आसा, तुमी सगळ्यांनी ताका साथ दिवचो। त्यांच्या स्थानिक त्यांच्या वाड्या वयल्या तशाच प्रत्येक पंचांनी सेक्रेटरी सरपंचान ताका साथ दिवचो आणि तुमची ती कामां आसा ते त्या सरपंचान जशे फुडें येयला तशे ते फुडें व्हरतले अशी आशा व्यक्त करता आणि ताका पुनश्च एकदा आयच्या दिसाच्या शुभेच्छा दिता। आणि म्हाका हांगा खूब उमेद जाली की आमी अशी पयली दोगां जातना डेप्युटी सरपंच वांगडाच जाली आणि काळान आणि वेळान म्हणटा तसो हांव जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून आयले आणि आमचो दोगांचो टर्म एकच टायम आसला सरपंच जावपाचो, जेणे करून हांव जिल्हा पंचायतीक गेले पूण दिव्याचो सरपंच जावपाचो टर्म आयज आसलो तो तेणे आयज ताका सगळ्या पंचायतींनी दिल्या बद्दल हांव तेंचे सगळ्यांचे मना पासून आभार मानता। नमस्कार। आयज आमी हरमल गांवांत आसा आणि आमची दिव्या गडेकर ही आयज सरपंच म्हणून हांगासर इलेक्ट जाल्लेली आसा। सगळ्यांनी पयलीं तिचें अभिनंदन करता। तशेंच आमच्या बरोबर आसात आमच्या हरमल गांवचे पंचायतीचे सगळे पंच सदस्य, तसेच ग्रामस्थ आणि रिपोर्टर आमचे भाव सगळ्यांक नमस्कार करता। आज खरेंच एक अभिमानाची गोष्ट आसा की ते आयज सरपंच जाल्ले आसा आणि आशा करता की ते आमच्या हरमल गांवच्या उदरगती खातीर विकासा खातीर बऱ्या तरेन काम करतले आणि ते करपा खातीर तेची फूल पंचायत सुद्दां बरोबर आसतली आणि अशेंच तेणी बरें करून आमच्या हरमलच्या उदरगती खातीर काम करचें आणि हरमल गांवची जी कितें विकास आसा तो फुडें व्हरचें